थोडेशें वेल इन एडवान्स बरोबर पद्दतीन प्लॅनिंग करचें आनी एक्झिक्युशन करचें अशें म्हणून नोव्हेंबराच्या 14 तारखेक जो सहकार सप्ताह सुरू जाता त्या संबंधी माहिती तुमकां दिवची आनी तुमचे मार्फत सहकार क्षेत्रांत जे आमचे लोक काम करतात तांकां बी दिवची ह्या पद्दतीन ही तयारी आसा. म्हजे बरोबर आमचे सेक्रेटरी फॉर कॉर्पोरेशन डॉक्टर नारळकर, आमचे RCS आपटे आनीक संघाचे अध्यक्ष डॉक्टर विजयकार थंयसर आयिल्ले आसात बरोबर. तर सहकार सप्ताह जो आसा पळय तो 14 नोव्हेंबराक सुरू जाता. ताजे पयलीं म्हाका सहकारा संबंधी गोंयांत आमचे जवळ जवळ 2,500 हावजींग सोसायटी आसा. पूण त्या व्यतिरिक्त बाकीच्यो ज्यो सोसायटी ज्यो आसात पळय त्यो खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. फॉर एक्झाम्पल आमचे कडेन जवळजवळ 1,000 सोसायटीज सामके एक्टिव्ह आसात. तातूंत भितर डेरी सोसायटी, टॅक्स सोसायटीज, नंतर म्हणजे क्रेडीट बँक्स ते मोना गोंय एरियेच्या मानान खूब मोठ्या प्रमाणात बँक आमच्यो क्रेडीट बँक्स पळयली तर हर एक गांवांत हर एक शहरांत पसरलेले आसात. तर हे सगळ्यांच मार्फत हांवें आतांच साखळे घेतली म्हणतो म्हटल्यार 2022 आनी 23 हातूंत भितर आमकां 9,900 कोटीचो टर्नओवर वर्सा 9,923 कोटी हो टर्नओवर जाल्लो आसा. म्हणजेच हे पयशे त्या संस्थे मार्फत खरेदीच्या निमित्तान लोनाच्या निमित्तान हे लोकां कडेन वतात. त्याच प्रमाणे अजून लागले म्हणजे 13 आनी 23 आनी 24 तर 23 आनी 24 जो टर्नओवर जाल्लो आसा हे सगळे संस्थांचो तो जवळ 13,523 कोटी. म्हणजे एक वर्साक हांगसर जवळ 4,000 कोटीची वाड दाखयता म्हजे माहिती आसच्या प्रमाणे. इतले मोठ्या प्रमाणात जेन्ना हो वेव्हार सहकार क्षेत्रांतल्यान चलता तेन्ना ताका अजुनूय हे दिवची वाड दिवची, अजुनूय मोठ्या प्रमाणात जी एक्टिविटी मुखार वचची जेणे करून आमकां जे थीम आयला पळय म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जे आसा ताचे कडेन आमकां थीम आयला कोऑपरेटीव एज अ व्हेहिकल फॉर आत्मनिर्भर भारत. कळ्ळें ना? म्हणजे कॉऑपरेटीव हे सूत्र घेवन हे माध्यम घेवन आत्मनिर्भरता स्वयंपूर्णता ज्या लोकां भितर कशी घे हे आमी करतले. ते मागीर शेतीच्या माध्यमांतल्यान आसुंये, सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आसुंये किंवा कामगारांच्या निमित्तान आसुंये किंवा वेगवेगळे एक्टिविटी ज्यो आसा पळय ह्या सगळ्या एक्टिविटीच्या माध्यमांतल्यान आसुंये ही आत्मनिर्भरता किंवा स्वयंपूर्णता आमच्या लोकां कडेन घेवन आमच्या गोंयांत सादारणशी 5 लाख नीज वर्गाची कुटुंब आसात. तर तातूंतली बेजिसपणान 2 लाख ते 3 लाख कुटुंबां आमी हातूंत इन्वॉल्व करून पळोवंक जाय. ऑफकोर्स आमच्या मुखावेले स म्हयन्याक एक्झॅक्टली कितले लोक आनी कितले कुटुंबां आमच्या कॉपरेटीव मुवमेंटा भितर संबंदीत आसात. काही सोसायटींनी मेंबरशीप जी आसा पळय ती पुरातन काळाची आसा, म्हणजे 20 वर्सां पयलींची 30 वर्सां पयलींची 40 वर्सां पयलीं. पूण आमकां पळोवपाक जाय मुखार काय पूण ती एक्टीव मेंबरशीप कितली आसा प्रत्येक सोसायटी कडेन. त्या नदरेन काम जे आसा तें मुखार जातलें. पूण हे करपाक आमकां काही नवी सोसायटी निर्माण करपाच्यो. ज्या गांवांत सोसायटी ना थंय सोसायटी जावंक जाय. आनीक फक्त सोसायटी म्हणून जायना ताचे मल्टीपर्पज एक्टिविटीज जे केंद्र सरकारान जो नवीन कायदो काडला एमेंडमेंट जे हाडले आमच्या कॉपरेटीव एक्टाक तातूंतल्यान ताणें अशें म्हटलां की प्रत्येक सोसायटी जी आसा ही आतां सिंगल एक्टिविटीचेर रावपाक जाय. तिणें आपापल्या पद्दतीन लोकांचे गरजो भागोवपाक गांवांतले लोक रावतात तांचे गरजो भागोवपाक डिफरंट एक्टिविटींतल्यान घेवंक आशिल्ली. म्हणजे एखादी सोसायटी 4 तरेची 5 तरेची 6 तरेची सुद्दां एक्टिविटी घेवंक शकता म्हणजे चालू करूंक शकता. ज्या क्रेडीट बँकी कडेन म्हणा त्या टॅक्स सोसायटी कडेन म्हणा पयशांचो आधार चड आसपाक जाय जाल्यार ते मोठ्या प्रमाणात दुसरी एक्टिविटी घेवंक शकता. म्हजे कडेन अशे काही सोसायटी आसात ज्या सोसायटीन स्वताचो पेट्रोल पंप सुरू करपाची तयारी केल्ली आसा. तांणी स्वताचे जेनेरीक मेडिसीन काउंटर जे बिजनेस सुरू करपाक केल्ले आसा. काही लोकांनी गार्डनिंग सुरू करपाक केल्ले आसा. काही लोकांनी स्पोर्ट्स मटेरियल जे आसा पळय हे ताजे सेल्स काउंटर घातलेले आसात. अशे पद्दतीन जे जे लक्षांत आपयली आनी लक्षांत आपयली जे लोकांक जाय ती लोकांची सुविधा सोसायटीच्या मार्फत जावची.
अशी पद्धती योजना आसा आनी म्हणून ते मल्टीपर्पज केल्ले आसा सोसायटी स्टेटूट आसा. तर म्हाका आयच्या निमित्तान हे 7 दिसांची वेगवेगळ्यो तांणी दिले प्रिन्सिपल दिले आसा. फॉर एक्झाम्पल promoting digitization to enhance operational efficiency, accountability and transparency. और 14 तारखेचा थीम असा. 15 तारखेचे असा पण the Tribhuvan Sahakar University Research and Training Transforming Cooperative Education. म्हणजे आता मुखार मुखार असं पळय की कॉपरेटिव्ह सेक्टर म्हणजे खंयच्याय बँके किंवा खंयच्याय टॅक्स सोसायटी किंवा डेली जर एखादी भूरग घेवपाक जाय जाल्यार ताका हे ट्रिब्युनल सोसायटी आसा पळय सॉरी बँक युनिव्हर्सिटी आसा पळय त्या ट्रिब्युनल युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक स्टेटीन भितर एक चॅप्टर जातलो विच विल ओनली एक्झिक्यूट अँड डेलिव्हर ओनली ट्रेनिंग पार्ट. आणि ही ट्रेनिंग जी आसतली पळय ती एखादी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 months, एखादी डिप्लोमा ऑफ 2 years or the diploma of 3 years आणि एखादी डिग्री कॉर्पोरेशना भितरली डिग्री जसे काही भुरगे बीकॉम घेततात तसे काही भुरगे मागीर इवन युनिव्हर्सिटी आसता त्या माध्यमांतल्यान कॉर्पोरेशनांतली डिग्री घेवंक शकतात. आणि ते मागीर कॉपरेटिव्ह सेक्टरान मोठमोठी आस्थापना जी आसा उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल आमचे बागायदार सोसायटीन आमचो टर्नओवर आसा तो 10 कोटी आसा. तर ह्या हातूंत भितर जे मॅनेजर सिव्हिल लेवलाचे लोक जाय हे तुका डिग्री होल्डर्स आसलेलो जाय तातूंतलो अनुभव आसलेलो जाय जाल्यार चड बरें. तशेंच तुजे क्रेडिट बँक फॉर एक्झाम्पल आपण विटीके किंवा तुझे कॅपेन ईस्ट कॅपेन बँक ह्या बँकाचो टर्नओवर 1000 कोटी जाता. तर हांकां बरे एफिशियंट शिकिल्ले लोक जर मेळ्ळे जाल्यार जाल्यार ते बिझनेस आनी मुखार वतले. आनी म्हणून युनिव्हर्सिटीचो हे जो आसा पळय आमी 15 तारखेक एक एग्रीमेंट सायन करून पळयता जेणे करून ट्रिब्युनल सरकारी युनिव्हर्सिटी जी आसा पळय ताचो चॅप्टर गोंयांत आमचो सुरू जाता. ह्या संदर्भात आमी जिपाडाकडे उलयले म्हणजे नवीन नवीन संस्था करचे पेक्षा जिपाड बी आमचे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा ताजे कडेन कार्य करपाचें आनी ऑन बिहाफ ऑफ ट्रिब्युनल युनिव्हर्सिटी आसा पळय एक टायम तें काम मुखार हाडपाचें. सहकारीचो हे जो आसा पळय थीम जो आसा पळय स्ट्रेंथनिंग रुरल डेव्हलपमेंट थ्रू कॉपरेटिव्ह. स्ट्रेंथनिंग रुरल डेव्हलपमेंट थ्रू कॉपरेटिव्ह. आमी जे वयर लेक्चर आसा पळय आत्मनिर्भर भारत पळय ते ताचो परत रिफ्लेक्ट जाता पूण व्हेरी स्पेसिफीक म्हणटा की रुरल आतां हे घेतले. 17 तारखेचो प्रोग्राम आसा पळय नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसी इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल रोडमॅप फॉर इंडियाज कॉपरेटिव्ह. म्हणजे त्या दिसांचो आमी भर दिवपाक जाय की मुखाल्ले 5 वर्सां किंवा मुखाल्ले गोंयचो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट तशें बाकीचे राज्यां तांचो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट कसो मुखार हाडपाचो. 5 वर्सां कॉपरेटिव्ह म्हणून खंय पावोवपाक जाय 10 वर्सांनी कॉपरेटिव्ह म्हणून खंय पावोवपाक जाय अशा प्रकारचे ट्रेनिंग आनी तुझे रोड मॅप आसा तो तयार करपाचो. 18 तारीख आसा पळय एम्पावरिंग यूथ विमेन अँड लिकर सेक्शन बायल मनशां तशेंच भुरग्यां कडेन हांकां आमी कशें हाडूंक शकता कॉपरेटिव्ह मुवमेंटाक. फॉर एक्झाम्पल आमी आमचे लेवलाचेर मिशन घेतलां 18 वर्सां ते 30 वर्सां पर्यंत भुरगे तरणाटे भुरग्यांक हे जर कॉपरेटिव्ह सोसायटी रजिस्टर करपाक जाय नो फीज ऑफ रजिस्ट्रेशन तांकां रजिस्ट्रेशन फी घेवपाचो ना. 18 वर्सां ते 30 वर्सां. बाकीच्यांका आमी सादारण 30,000 40,000 50,000 केल्ले आसा तेय बी रजिस्टर करपाक जाय. पूण तुका आमी 50,000 म्हटलें काणकोण म्हटलें ते रजिस्टर करता. नंतर 19 तारखेक थीम आसा पळय एक्सपांडिंग कॉपरेटिव्ह इन इमर्जिंग एरियाज सच एज टुरिझम हेल्थ ग्रीन एनर्जी प्लॅटफॉर्म नंतर किचन कॉपरेटिव्ह एनर्जी एरिया म्हणजे जे आमकां लक्षांत येता पळय फॉर एक्झाम्पल आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फार्मर्स कॉपरेटिव्ह सोसायटीज खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जर टार्गेट दवरलें जाय सुदैवान म्हजे कडेन कॉर्पोरेशन आसा आनी म्हजे कडेन धंद्यारी आसा त्यामुळे आम्ही सुद्धा टार्गेट असे दवरले की 2000 हेक्टर जमीन आम्ही कसता हाडटले. आता एकदाच पॉसिबल जायना कंटिन्युअसली तुमकां ताजे कसप जे आसा पळय रोवप जातलें डेव्हलप म्हणजे चालू दवरचो. आनी तेन्ना थंय जर फार्मर्स क्लब आमी केले जाय किंवा कम्युनिटी फार्मिंग करपाचो म्हणजे शेतकऱ्यांचे क्लब्स केले किंवा सोसायटीज केले जाय जाल्यार तांकां आमी बेनिफीट खूब दिवंक शकता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यानूय तांकां बेनिफीट मेळटलें आणि आम्ही डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट म्हणून किंवा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आम्ही मुखार वळूंक शकतले तांकां आदार दिवंक.
सो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट आसा पळय तातूंतल्यान एग्रीकल्चर आनी तेय बी आय वूड से व्हेरी सॉफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर म्हणजे एडवान्स वायज. फॉर एक्झाम्पल आमचे मुख्यमंत्री आसात तांणी बरोच सांगून जो गांवांचो भुरगो ज्या भुरग्याचे आज इन्कम जे आसा पळय नेट प्रॉफिट हे वर्साक 30 लाख रुपया ओनली बाय ग्रोईंग व्हेजिटेबल्स, कॅबेज, मिरची, टोमॅटो आणि काळिंगं हीच व्हेजिटेबल्स आसा पळय तो रोग तो जवळ जवळ टर्नओव्हर 65 लाख रुपया पूण तातूंतल्यान ताका 50% नॅट इन्कम. तर अशे पद्दतीन आमच्या साबार गोंयभर वेगवेगळ्या तालुक्यांनी ज्या भुरग्यां कडेन जमीन स्वताची आसा तर उदकाची पुरवण करून आमी त्या भुरग्यांचे क्लब्स करपाचे. समजा आतां काणकोण सारकेले 10 भुरगे मेळटात, 10 भुरग्यांचो क्लब किंवा सोसायटी आनी त्या सोसायटी मार्फत ताका जे मदत दिवन आमी ते एग्रीकल्चर जे आसा पळय ते प्रमोट करून दवरपाचे. शिवाय आमी फिशरीज सुद्दां विशय मुखार व्हरूंक शकता. पूण जाता कितें आमच्या कर्नाटक अजून ताका कॉन्फिडंट ना. 1, 2 कडेन 3 कडेन 4 कडेन जर भुरगे मुखार तांणी जर सी वॉटर दिली, स्वीट वॉटर फिशरी जर एक्च्युअली मुखार घेतली जर जाय आमी थारायलां की आपल्याला सादारणशे 4 जुना भितर किंवा 4 तालुक्यां भितर 1-2 फिशरीचे युनिट करचे आसता. 2 फिशरीचे युनिट भले एखादी म्हणजे सुरवातीक 5 जाण मेंबर करतात पूण 1-2 जाण सुरू करतात. तर अशे पद्दतीन फिशरी जावन दिसा मुखार वचपाक जाय. तर लास्ट हे जे आसा पळय शाळेच्या आनी 20% एवॉर्ड सेरेमनी फाटल्या वर्साक आमी एवॉर्ड सेरेमनी शेवडे गांवांत केल्ली. कोणूय म्हजो असो माणूस आसा की कॉपरेटीव एवॉर्ड सेरेमनी जी आसा पळय तातूंत माननीय मुख्यमंत्री अजूनय समजा आमकां कॉपरेटीव सेक्टरान बरें काम केलें गव्हर्मेंटाचें जाय तांकां लागून 20 नोव्हेंबराक हो कार्यक्रम करचो. तेतूनय हें चडशें अशें प्लॅनिंग जेणे करून आत्मनिर्भरता किंवा स्वयंपूर्णता वेगवेगळ्या क्षेत्रां भितर आमी आमच्या भुरग्यां भितर, आमच्या बायल मनशां भितर, आमच्या शेतकरी समाजा भितर आनी एकच आमच्या सगळ्या लोकां भितर आमी हाडून पळोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. पूण 2023-24 13,535 कोटीचो टर्नओव्हर आसा. हायेस्ट कोण आहा तितून? तातूंत हायेस्ट तशें कितें काडून आमी पूण जाय जाल्यार मुखार सांगपाक म्हणजे की हायेस्ट खंयच्या हातूंत टर्नओव्हर आसा म्हणजे 24-25 इलेक्शन 24-25 ऑडिट हाल्यार सोंपला. सप्टेंबर वॉज द लास्ट डेट. सो आतां आमी ऑब्जर्वर आसात जे कोणी एखादी मातशें उरल्यात ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट सबमीट करपा संबंदी ते जायना पण आमकां सगळे ऑडिट रिपोर्ट घेवन येयले आमकां कंपॅरिजन करून फिगर्स काडून मेळटले. सो त्यामुळे आमकां सादारणशे नोव्हेंबर 15 पर्यंत आमकां 14 तारखेक नोव्हेंबर येता. 14 पयलीं जाताले फिगर्स आमचे करून घेवचे सर्वे करून गेले की 14 पर्यंत फिगर्स आसा पळय ती एकंदरीत सगळे बाबतीत. फॉर एक्झाम्पल आमचे कडेन शेअर होल्डर्स कितले आसात, शेअर कॅपिटल कितले आसा सगळ्यांचे 539 कोटी शेअर कॅपिटल आसा. नंतर मागीर डिपॉझिट्स 9,028 कोटी एकंदरीत डिपॉझिट सबस्टँडर्ड डिपॉझिट आसा. ताजे नंतर मागीर तांचे एडवान्सेस म्हणजे गेल्या वर्साक 4,000 कोटी एडवान्स जाल्ले आसा. अशे पद्दतीन वेगवेगळी फिगर्स जी आसा पळय ही फिगर्स आमकां मेळिल्ली आसा. नंबर ऑफ सर्विसेस हे सगळं आनी बारीक डिटेल तुमकां परत जेन्ना म्हणजे कॉपरेटीव मुवमेंटाचेर दीस लागीं येता वी वील हॅव मोर कॉन्फरन्स. इतलेच खातीर हातूंतल्यान जागृती जाता आनी चडांत चड भुरग्यांक चडांत चड लोकांक हातूंत सहभागी करप आसा. प्रॉफिट is a turnover. But if you are mentioning about that, there are a lot of questions that are produced. I don't want to mix the issue. This is a part of the part of the issue, but I don't want to mix up the issue. Today, my team, the message has to go that Goa is celebrating cooperative in a big way. It doesn't mean service, have a little patience. It doesn't mean that we are siding those issues. In fact, I am reviewing that every week. Those 3 banks which have been identified as loss-making banks or lost banks in the nation, I review it personally at my level once in a week. एखादी वीक चुकलो सुद्धा दुसरी वेळी आपण रिव्ह्यू करता सांगतो very strictly.
And perhaps maybe out of these 3 days, they are trying to revive one time. And तिकडे सगळ्या पैकी त्याकडून खाली पक्षात आणतात बायकोच म्हणतात I will have a different special press conference only those 3 or 4. Okay, I will have a special. But here the focus is on cooperative domain, involvement of people in the cooperative domain, आणि त्यातून ग्रोथ रेंज ती आमचं जाऊ. So today's press conference is exclusively only and only for celebration of a cooperative week. That is 14th November to 20th November. See, that is again I say now. Please see, we people also have and sort of a strategic thing that okay, when the government or the minister says okay, this is what the focus point, I think we have to go with that focus point. I have said that those 3 or 4 days, whatever are there, I will have a separate meeting. With elaborate meeting. To the different questions. So, we revive them. No, see, for your information, particularly for credit banks and whichever institutions are disbursing money for the country and Sana, in January 1 तारखेच्या NPA जावच्या NPA जावच्या निर्णय करण्यास सांगितलं जो सोसायटी आपल्या तिथं लहान असा म्हणजे ऍक्टिव्हिटीजचं येतं ना त्यांच्यासाठी आमचे AR आणि COs असिस्टंट रजिस्ट्रार्स आणि CO कॉपरेटिव्ह असिस्टंट जे तालुका लेवलचे असतात काय सगळं की एखादी सोसायटी डल असेल ऍक्टिव्हिटीजचं लागलं नाही तर त्यांना मल्टी प्रोजेक्ट जे आपण एकत्र घ्यावं फॉर एक्झाम्पल स्पेसिस सेंटर कॉम्प्युटर बेस्ड सेंटर या प्रकारचे ऍक्टिव्हिटी काही सुरू करू शकतात एखादी तुम्ही तांदूळ हे ठिकाणी टॅक्स जास्त तांदूळ होऊन झाले आता गेले असा तुमचे तांदूळ असतात तर त्यांना ऍडिशनल ऍक्टिव्हिटी आणि त्या संबंधी आमचे CO आणि आमचे AR ज्यासाठी तालुका लेवलचे त्यांच्या समोर सांगितलं असतं की हे सोसायटी जो सुरू असतात कमी असतात कमी करायचं See, housing society is different. Housing societies, I tell you, mostly they cover for housing communities from the housing society to get a tenement, apartment. They don't have that. वेगवेगळे स्कोप ना कळते ना जे आमची भक्ती सोसायटी या सोसायटीत जसे काम चालतात आणि त्या कामाचं सगळे समाजाला उपयोग मिळतात तशा हाऊसिंग सोसायटीत मिळणार हाऊसिंग सोसायटी 20 अडकले 30 अडकले 40 अडकले किंवा 100 लोक बसले ते तांगे लोक त्यामध्ये मॅनेज करतात त्यासाठी फॅसिलिटी दिली असतात जे कन्व्हेन्स जाऊन बिल्डरांना बांधलं आणि घेतलं पण त्यांच्या कन्व्हेन्स बीज वगैरे जाऊन त्याच्यासाठी सोयी केली असतात त्यांच्यानी सगळ्यांनी एक मुकावी येऊन सोडून कन्व्हेन्स दिल्याप्रमाणे त्यांची सोसायटी रजिस्टर करतात आता लक्षात घे की RCS किंवा RCSच्या हॉस्पिटल लोक त्या दारात पोचून तुला तू हे ते करून सांगू शकतो त्यामुळे आम्ही प्राधान्य इव्हन गव्हर्नमेंटला सीएमआर डिसिजन घेतला असतात की सामकी रिड्यूस रेटिंग काही करू शकतो फॉर दॅट कम्फर्ट फॉर दॅट कम्फर्ट आम्ही ह्या आठवड्यात सहकार सप्ताहाच्या वेळी आम्ही सगळ्याचे 3 ते 4 एग्रीमेंट साईन करतात एमओयू साईन करतात त्यातून एक असं पहिली तो आम्ही आमचे त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी आणि प्लस जिपार्ट तिकडे करतो असं बाकीचे तिलाची तयारी जर फायनल झाली की मग तुला परत 14 नोव्हेंबर पर्यंत परत दिसतो म्हटलंय त्यांचे बेसिक पहिले असं ते म्हणजे कॉपरेटिव्ह डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ कॉपरेटिव्ह एज्युकेशन एखादी सर्टिफिकेट कोर्स असू शकतात 6 महिन्यात
वर्षाचे शेड्यूल असू शकतात, 2 महिन्याचं, 2 वर्षाचं किंवा 3 वर्षाचं डिप्लोमा असू शकतात. आणि ऑफकोर्स डिग्री असतलीच. मी फॉर एक्झाम्पल कॉपरेटिव्ह सेक्टरांनी एपेक्स इन्स्टिट्यूशन अख्खी इंडियेक ते सगळ्यांक मॅनेज करपाक मोठमोठ्या लेवलाचे ऑफिसर जाय, वेल एज्युकेटेड वेल क्वॉलिफाईड ऑफिसर जाय. एक ते जालें. दुसरें एक लक्षात घ्या की कॉपरेटिव्ह मुवमेंट जो आसा पळय तो बाकीच्या देशांनी आसा. त्यामुळे बाकीच्या देशांनी जो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट आसा त्या कॉपरेटिव्ह मुवमेंटाचेर आमचो इंडियन कॉपरेटिव्ह मुवमेंट जो आसा पळय इंडियन तो कसो तयार करतो, कशा पद्धतीने आमी तांकां फायदो घेवन आमकां फायदो घेवंक शकतले आनी आमी तांकां फायदो घेवंक शकतले. हे सगळें करपाक जाय. यू नीड व्हेरी क्वॉलिफाईड. आणि त्यामुळे तांचे सिलेबस वगैरे सगळें आसता हे सगळें ह्या लायनीचेर आसतलें. हाऊ टू बिल्ड अ व्हेरी हाय स्टेटस learning and teaching process of cooperation आणि various activities of cooperation. एकदा कॉपरेशन म्हणल्या पुढे आता किती हे लागू ना. ओके, ती वन युनिव्हर्सिटी आहे हे जे अजय स्थापना म्हणजे एक तर दिल्ली किंवा गांधीनगर नाही बाबा. युनिव्हर्सिटी तीनदा म्हणल्या पुढे त्यांचे प्रत्येक स्टेजीत वेगवेगळी कॉलेजेस असतले. काही मोठे राज्यांचे असतात. फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्रामध्ये हे इट्स कॉलेज एफिलिएट टू ट्रिब्युनल युनिव्हर्सिटी. कर्नाटका will have its own college affiliated to Tribhuvan University. म्हणजे वेगवेगळे युनिव्हर्सिटी ना करता एकच युनिव्हर्सिटी फॉर द एंटायर कंट्री फॉर द स्टडीज ऑफ कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.